वा आमच्या उलोवण्यांत आज उणेपण वा फूट जाला हाका एकच उतर कारण आनी तें जावन आसा मोगाच्या भाव भयण्यांनो, सांगणी आसा कुटुंब प्रथम इस्कॉल आनी आवय पयली शिक्षक जावन आसा. जल्मले बाळ सोलूंक उलोवंक आनी समाजांत कशें जिवंक जाय म्हणलें कुटुंबांत ह्या भुरग्याक शिकयतात. काजार संस्कार दोन काळजां एक करता, काजार संस्कार दोन कुडी एक करता, काजारी संस्कार दोन मनां एक करता. ती दोगांय न्हय पूण एकच जावन ती जियेतात आनी एक घरा भोंवती बांदतात. सांगणी आसा पोरनिसान घर बऱ्यान झाडटा पूण संबंद पोरणे जातना थंयसर मनस्ताप फूट उपजता आनी उलोवणें उणें जाता. आज 9व्या दिसाच्या नोवेना वेळार आमी नियाळचो विशय जावन आसा काजारी जोड्यांतय संपर्क वा इंग्लिशान सांगचें जाल्यार स्पाउजल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इंग्लीश भाशेच्या ह्या उतराचो अर्थ संवाद, संपर्क, संदेश, माहेत, सळावळ जावन आसा. संपर्काक आमकां दोग जाणांची गरज, संदेश धाडटलो आनी संदेश स्विकार करतलो. पाप सई फ्रांसीस म्हणटा कुटुंब सर संपर्काचें मूळ थळ जावन आसा. पूण आज काजारी जोड्यांतय बरें उलोवणें, बरो संबंद उणो जाला आनी हाका कारणां विविध आसात. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो म्हणटा आमच्या संपर्कांत वा आमच्या संबंधांत वा आमच्या उलोवण्यांत आज उणेपण वा फूट जाला हाका एकच उतर कारण आनी तें जावन आसा भिरांत. जेन्ना कोणी म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय म्हूण सांगता आसतना म्हाका भिरांत भोगता. सपोज आवय बापूय वा भुरग्यां थंय उलयता म्हूण सांगता आसतना भुरग्यांक भिरांत दिसता. कित्याक आवय बापायक म्हज्या विशयान कितें कळीत जालें जावंक पुरो. जावं दी टिचर भुरग्यांक म्हणटा म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय म्हणटना परतून भुरग्यांक भिरांत. जावं दी बायल घोवाक म्हणटा म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय, परतून बायलेक घोवाक भिरांत, बायलेन म्हज्या विशयान कितें आयकलां वा कितें पळयलां. सेम घोव बायलेक म्हणटा आसतना अशें आमी हर एकलो आज भिरांतीन आसांव. तर आज काजारी जोड्यांतय संबंद, उलोवणें, संपर्क हाचो बदलावण वा हांचूंक सुदारण वा बरें करूंक आमी कितें करीत. आनी हांगासर थोड्यो सलाह आसात. एकामेकाक स्विकार करचें. दादलो आनी स्त्री वेगवेगळी, तांची आशा, तांचें चिंतप, तांची मानसीक परिपिकाय दुसरी जावन आसा. एकामेकाक आसा तशें आमी स्विकार करचें. संवसारांत एकच व्यक्ती दोन भशेन आमकां मेळनात, देखून आमी हर एकलो वैयक्तीक जावन आसा देखून एकामेकाक आसा भशेन आमी स्विकार करचें. दुसऱ्यान जावन आसा एकामेकाची भोगणां समजून एकामेकाक आदार दिवचो. तुज्या सांगाताचे कस दूख आमी समजूचे. हर एकल्याचें चिंतप, मनाचे आठोवचे भोगणां सेम आसनात. थोडे सदांच हांसते रावतात, थोडे लोक भितर आसतात पूण भायल्यान थोडांच दुखी आसतात. देखून मनशाचें आमी म्हणटा भायलें रूप वा भोगणां दुसरीच. देखून एकामेकाक समजूचें गरज काजार जिवितांत. मुखार आमी पळयता एकामेकाक मान दिवचो. आनी दादलो वा स्त्री एकच जावन आसात. थोडे दादले व्हडले वा स्त्री ल्हान वा स्त्री शिकली आनी दादलो शिकलो अशें एक अंतर कुटुंबांत आसना. एकामेकाक समजून होंदून एकामेकाचो मान गौरव दिवन आमी जिवंक आसा. पाटी जाल्लें घडयेंत परतून आमी हाडचें न्हय. जेन्ना काजारी जिविताक सैरीक जाता, काजारी संस्कार घडता आनी हो घडल्या उपरांत तुमच्या जिवितांत एक नवो चॅप्टर आरंभ जाता आनी ह्या चॅप्टरांत एक तुमचें जिवीत त्या दिसांत एक नवो चॅप्टर भशेन तुमी आरंभ करूं वचूंक जाय. थोडे पटी काजर जाले उपरांत, रेस्पेर जालें वा काजारी जिवीत जेयल्या उपरांत दुसरे लोक येवन जावं दी तुज्या बायले विशयान, घोवा विशयान नाकासले खबऱ्यो सांगतात आनी त्यो ओल्ड स्टोरी आयकून घेवन थोडे पटी तुमी बायलेचेर वा घोवाचेर दुबाव करतात आनी अशी तुमची कुटुंबां तुमी फोड काण घेतात. एकामेकाक गुन्यांवकार करिनाकात.
हर एकलो आमी चुकून पडटा आनी कुटुंबान आसा म्हणटा आसतना चड उणें जाती आसता. थोडे फावटी जेवण बरें जाता, थोडे फावटी जेवण करपता, थोडे फावटी बायल चड उलयता, थोडे फावटी घोव चड उलयता, थोडे फावटी इतर संगती वयर सकयल जातात. तें आसा म्हूण एकामेकाक गुन्यांवकार चुकीदार करचें न्ही. तितलेंच मात न्ही, भुरग्यां मुखांतर बायलेक वा घोवाक तुवें चूक समजणी दिवचें न्हय. जेन्ना तांची मान तांचो गौरव उणो जाता आनी तांकां चड अवमर्याद जाता. एकामेकाक प्रोत्साहन दिया. कुटुंब म्हणटा आसतना जेन्ना एकामेकाक तुमी प्रोत्साहन दितात तें कुटुंब जिवाळ जावंक साध्य आसा. बायलेक जावं दी शिक्षणांत मन आसा, बायलेक जायत्यो संगती घरा कडेन करता, ताच्या ल्हान ल्हान कामांनी ताच्या टॅलंटांनी तूं प्रोत्साहन दी. घोवाक सेम जावं दी भुरग्यांक. जेन्ना कुटुंब आमचें बरें आसता, एकामेकाचें आकर्शण दवरा म्हत्वाचें. थोडे फावटी काजर जाल्या उपरांत भुरगीं जातात, भुरगीं व्हड जाता आसतना जायत्या घोवान वा बायलेन म्हणचें आतां आमी कितें जालें, आमच्या जिवितांत सगळें आमी साधन केलां, आतां सगळें भुरग्यांचें. आनी तशें न्हय. तुमी वाडून येता आसतना प्रायेन भरतना बी विशेश रितीन तुमच्या जिवितांत हायजीन, ड्रेस कोड आमी म्हणटा, बरें नितळ वस्तूर जावं दी, बरें न्हांवचें जावं दी, आमचें प्राय सगळें बरें मेंटेन आमी करून गेल्यार एकामेका थंय आकर्शण निरंतर आसता आनी थंयसर दुसऱ्या खंयच्या संगतीनी भितर येवंक अवकाश आसना. एकामेकाची चूक दाखोवन दिनाकात, पूण मोगान ती तुमी स्विकार वा एकामेकाक बक्षिया. कुटुंबा पासत वेळ दियात. परतून वेळाचो अभाव जायते तुमी वावर करतात, पूण एकामेकाक टायम दियात आनी निमाणें तुमच्या दोगांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जावं दी, बायलेच्या आवय बापायक आनी कुटुंबादारांक, घोवाच्या आवय बापायक कुटुंबादारांक तितलोच मान तांकां मर्याद तुमी दिवंक प्रयत्न करचें. देखून जिवितांत तुमच्या एक उद्देश आसूंक जाय आनी हो उद्देश आसल्यार आमी सगळ्यो संगत्यो साधन करूंक साध्य आसा. आनी ह्या खातीर जॉन पॉल दुसरो थियोलॉजी ऑफ बॉडी म्हणल्यार ताच्या पुस्तकांत तो म्हणटा, तुमच्या कुडी मुखांतर तुमच्या कुडीचो मान गौरव तुमी शिकतात आनी त्याच बरी तुमच्या सांगातेच्या कुडीक मान दिवंक तुमी शिकूंक जाय. देखून काजारी जोड्यांनी एकामेका थंय मोगान आनी एकामेका थंय गौरवान जिवंक जाय म्हणलो संदेश तो आमकां दिता. काजारी जिवीत म्हणटा आसतना भायल्यांनी जायत्यो संगत्यो तुमचेर प्रभाव घालूंक पुरो, पूण ह्या खंयच्याय प्रभावाक तुमी वळख जायनासतना तुमच्या काजारी जिविताचो ध्येय समजून त्या दिशेन फुडें तुमचें मेटकाण तुमी वचूंक जाय. आनी ह्या खातीर पोप फ्रांसीस परतून आमकां म्हणटा, हर एक काजारी जोड्यांनी तांच्या काजारी जिविताची आस्त आमी म्हणटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅरेज म्हणटा, एकवटपण आनी शाश्वतपण सदांच समजून तें सदांच नवीकरण करून तुमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेंच जावन आसा काजारी जिविताचो बुन्याद आमी म्हणटा. एकामेकाक एक विस्वास एकवट रावचें आनी एकामेकाक विस्वासी रावचें. आनी त्या खातीर तो म्हणटा, हर एक काजारी जिवितांत बरें उलोवणें, बरें संपर्क, बरो संबंद रुता करूंक जाय जाल्यार तीन एक हातेरां तो आमच्या मुखार दवरता. तो म्हणटा, पयलें मागणी करात. आनी मागणें तो कित्याक म्हणटा, जेन्ना आमी देवा थंय मागणें करता, मागण्या मुखांतर देवा थंय आनी आमचो आसलो संबंद संपर्क उलोवणें मजबूत आसता. आनी तशें आमी मागण्या वरवीं घोव बायल भुरगीं मागणें केल्यार आमच्या कुटुंबांनी देवाची कृपा आसतली आनी आमचो संबंद बरो आसतलो. दुसरें तो म्हणटा, नियाळ करात. हर एकले आमी क्रिस्ती कुटुंबांत आमकां अंतस्करणाची जडती करूंक हर एकादी चालती मागणेंत थंयसर बुकांत बरयल्लें आसा. आनी सगळ्या दिसांत कितें आमी बरें केलां, वायट केलां, आमची जडती करून देवाची कृपा मागून आमी न्हिदूंक वता. आनी तशेंच हर एक काजारी कुटुंबांत सगळ्या दिसांत कितें बरें वायट केलां ताचें नियाळून बरें केल्लें ताचेर जैत व्हरूंक आनी अशें बरें कुटुंब बांदून हाडूंक तुमी थंयसर प्रयत्न करूंक जाय. निमाळें म्हणटो बरी करणी. आनी बरी करणी हांगासर तो म्हणटा, तांणी एकामेका सांगता एटलिस्ट हर एका दिसा एक अर्द घंटोभर टायम सारात. ही जावन आसा बरी करणी. कित्याक सगळे लोक बिजीत, सगळे लोक काम करतात, थोडो वेळ एकामेकाक जावं दी भुरग्याक, बायलेक, घोवाक हो टायम दिवंक. तर ह्यो संगत्यो आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी आमची कुटुंबां एक बरी संबंदाची, बरी संपर्काची खर्चाक आमी प्रयत्न करया. मरी माय आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.